माताजी अत्त सची आणि श्री शिक्षाष्टकम सांगू का श्रीमती हेमा पै माताजी अत्त सची विद्यापै माताजी तुम्ही स्टार्ट करेत. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने. श्री वार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः. माधुर्योज्ज्वाल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते. नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत द्वांतहारिणे. नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बार सांभोदे पादाम्बुजाय ते नमः. नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते. गौरवीर्भाव भूमिस्त्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तांक्यं नमामि भक्तशक्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. जयतां सुरतो पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्वं पदाम्भुजो राधा मदन मोहनो. दिव्याद् वृन्दारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शील गोविंद देव्यो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि. श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट तटस्थिता कर्षण वेणु स्वनेर्गोपी गोपीनाथा श्रिये स्वनः. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण.
स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा सकळंग नमस्कार श्री चैतन्य महाप्रभूक वंदन करून श्री दीक्षाश्रमक म्हणतं असं हे तो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनं परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम नाम नामकारी बहुधा निज सर्वाशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः इतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् इत्रशम् इहा जनीननुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरिः न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिर् अहेतुकी त्वयि अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलि सदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रु धारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायतं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विद्धातु लम्पटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री शिक्षाष्टकम की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಂಘಮೇಳ ಸಕ್ಕಡ बंधू बांधव भगिन्यांक हांव नागराज केणी नमस्कार करून स्वागत करता आसा. आज आमी हांगा शिक्षाष्टकम म्हणलेल्या विशयार श्रीमती रसमयी माताजीले स्पीकर आसाची तांगेल्या विशयार तांणी त्या विशयार उलयता आसाची. तांगेलो परिचय करचे फुडें एक दोन प्रस्ताविक उत्तर उलोवचें इश्ट पावता. नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. ब्रह्मांता गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियपतिः आचार्य श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मनी म्हणा. तशें म्हळ्यार आमकां व्हड देव कृष्ण आमगेलो आराध्य देव जावन आशिल्लो तसलो भगवान श्री कृष्ण आसा. तशींच आमगेले आदि आचार्य जावन मध्वाचार्य श्रीमंत मध्वाचार्य आसाची आमगेलो आदि गुरू म्हणटात तांकां दोगांकय नमन करून शिक्षाष्टकम म्हळ्यार संस्कृतान शिक्षाष्टकम कसं म्हळ्यार शिक्षे म्हळ्यार शिक्षण आनी तशीच शिक्षा म्हळ्यार पनिशमेंट म्हणून एक हें आसा उतर आसा. ताजे बद्दल म्हाका एक सान एक काणी उडगास येता. कशी एक मनशाक एक संस्कारान शिक्षण लायक शिक्षण आमी आतां कसान भागवत पुराण कोंकणी दुखून टिमा दुखून कसान दैवीक शिक्षण आध्यात्मिक शिक्षण दिता आसाची ते कशी मुखार सुवेता म्हळ्यार एक सान एक स्टोरी नरेट करता. कसन म्हळ्यार एक कडेन देवस्थान बांदूचे एक कार्यक्रम आसता. देवस्थान बांदिताना तुमकां तशें म्हणटाक देवस्थाना खातीर मस्त फातर जेवपाक जाय. तेजे देवस्थान बांदपाक जाल्यार तेजी मेन ताका पिल्लर्स जेवो देवाल मुर्ती करूंक आनी सकड विशयाक ताका फातरा आवश्यकता आसता. एक गुड्ड्यार वचून एका फातराची एक वेवस्था करताची. फातर घेवन येवन त्या देवस्थान बांदचे कडेन हाडून दवरताची. देवस्थान बांदचे कडेन हाडून ते कट्टींग आनी करूं आसता. कट्टींग करतना कशें करता म्हळ्यार केलो फातर कट्ट करताची. कट्ट करून केलो फातरा चड येट पडटा. चड येट पडल्यार फातर गर्भकुडी म्हळ्यार देवाल्या मुर्ती करूंक वता. तशीच ताज्या चिके उण्या पेट्टो खाल्लो फातर आसताची. ताका तितली शेप येवन आसना. त्या शेप येवन तितली फातर दोनी जावन द्वारपालक जय विजय आनी खंयची बायच्यान मुर्ती आसाची ताका उपयोग जाता. तशी केलो फातराक तिनी लेवल म्हणटा. ताका तिनी लेवल फातराक कसं करता म्हळ्यार त्या कसाने ताका हें आसना दिगा फातर आसताची. ते खांबू करूंक पिल्लर करूंक यूज जाता त्या फातराक. तशीच लास्टाचे एक फातर आसा. ते फातर कसले यूज ना म्हळ्यार बरे नेलाक आनी चमकून वताना जन स्टेप्स करता चमकुनाच्या. तुमी तिरुपतीन तांणी पळोवन आसा पुराची चमकुनाची फातराक हें करताची. खंयच्याय हाजे तात्पर्य कसन म्हळ्यार देवान खंयचेय एक वस्तू खंयची सृश्टी केला म्हणल्या पळय तांचो खंयचीय अनुपयोगी वस्तू ना. ते मेट्ट जाल्ल्या निमित्त मेट्ट जावं पिल्लर्स जावं आनी खंयचे वयरच्यान करचे सिलिंग्स जावं तशीच द्वारपालक जावं और उत्तम म्हणटा. उत्तम म्हळ्यार देवाल मुर्ती करूंक यूज जावता जाल्यार तशी चड पेट्टो आमी कशी शिक्षण घेतली तशीची आमकां चड संस्कार मेळ्ळे तशीची चांग रितीर आमी मुखार वताची देवाल विशय. तशी आध्यात्मिक ज्ञान आमगेले भागवत पुराण कोंकणी टीम दिता आसा. सकड जन हांगा येयले भजक बांदव ताजे सदुपयोग घेता असं म्हूण हांव लेखता. तशेंच आयच्या शिक्षाष्टकम विशयार तांगेल्या आयची माताजी परिचय करूंक हांव इश्ट पावता. आयचे स्पीकर श्रीमती रसमयी माधवी दीदी म्हणून तांणी मूलतः उत्तर कन्नड जिल्ह्यात शिरसी दोकून आसा. तांणी शिरसी दोकून आयिल्ले तांगेल्यान तांणी जयपताका स्वामीजी हांगेल्या शिश्य जावन आसाची. तशीच तांणी
2011 वर्सादोकून सुमार 12 वर्स दोकून इस्कॉनान तो भक्तवृंदान तो स्टार्ट केलेलो बलराम देशांत तांगेल त्यांनी शिक्षण स्टार्ट केलें इस्कॉन शिक्षण तशेंच अवतार देश दामोदर देश आणि मथुरा देश श्याम देशांतूय त्यांनी शिक्षण दिता आसाची बेसिकली त्यांनी गुरुकुलान तो टीचर जावन मथुरा देशात गुरुकुला टीचर जावन आसाची तशीच त्यांनी भक्तिशास्त्री म्हळ्यार एक शिक्षण कंप्लीट केला रसमयी माधवी माताजी यांनी हानी इस्क्रेस राधाकृष्ण रसरणव प्रभुजीला धर्मपत्नी जावन आसाची तशेंच तांगेल पूतो भारत देशांत स्टडी करता आसा दोगांय दंपती हानी क्लास कोंकणीन क्लास घेवच्यान फेमस आसा कोंकणी तांगेल भागवत पुराण कोंकणीत गोत अशा पर तुमकां तांणी क्लास घेता अशें तशेंच मस्त कडेन आध्यात्मिक शिक्षण दिता आसाची तशें तांणी भागवत पुराण कोंकणी सेशन्स घेवन तशेंच भगवद्गीतेच्या विशयार जो भागवता विशयार अध्ययन करून आमकां शिक्षण दिता आसाची हांव तांकां आतां हृदयपूर्वक जावन स्वागत करून मुखारचे सेशन रसमयी माताजी माधवी माताजीना चलोवन दिवका त्यांनी शिक्षाष्टकम विषय उल्लेख म्हणून तांगेला विनंती करून घेता हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद तुम्ही इतले वर्णन केले तितले आमगेले कसले योग्यता ना जाल्यार तुमगेले हे योग आमगेले आशीर्वाद तुमगेले आशीर्वाद म्हणून हांवें स्वीकार करता हरे कृष्ण फर्स्ट हांगा एकत्रित जाले तसले बट कोंकणी बांधवाक आमगेले सादरपूर्वक प्रणाम तशेंच आमगेले घरचे अर्च विग्रह लड्डू गोपाल तशीच गौर सुंदर नित्याय चंद्र हांका आणि आमगेले गुरु महाराज हिज होलिनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज हांका हांव आमगेले सादरपूर्वक प्रणाम करून मेगेला आयचे क्लास स्टार्ट करता हरे कृष्ण नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी निति नामिने नमो आचार्य पदाय नित्याय कृपा प्रदायिने गौरगथा ग्रामदाय नगर ग्राम तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे हाँ मेगेला आवाज क्लियर असणे हरे कृष्ण आसास मते थैंक यू मुखासे हरे कृष्ण हांव मस्त चड टाइम घेना कित्याक की म्हळ्यार ऑलरेडी प्रभून ओट्टू हे केल्लें आसा माताजीन शिष्टाष्टकम डिसायड केल्लें आसा आनी हे गुरु प्रणाम मंत्र सुद्धा माताजीन सांगिल्लें आसा आता मुखार आमी आमगेलो क्लास स्टार्ट करया लास्ट क्लासा भितर आमी शिष्टाष्टकम वर्स 1 बद्दल स्टार्ट केल्ले स्टार्ट हिज ग्रेस राधाकृष्ण प्रभू हांणी स्टार्ट केल्ले आनी आमकां फर्स्ट वर्साचे फर्स्ट 2 लायन हांतू भितर आन चेतो दर्पण मार्जनम भवमहा दावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधू जीवनम हांग पर्यंत तांणी एक्सप्लेन केले तांतू भितर तांणी हृदय आमगेलें कशें शुद्ध जाता केन्ना आमी श्रीकृष्ण संकीर्तन हे करचे स्टार्ट करताची तेन्ना आमगेले फर्स्ट जावचे हृदय शुद्धी जायना पणे तशीच आमगेले दावाग्नि निर्वापणम कित्याक म्हळ्यार आमगेले हे भौतिक जगतातू मस्त आमी एक काम क्रोध लोभ हांतू भितर मस्त तो आमगेले हृदया वेर ते पर बशिल्लो उरता केन्ना आमी भगवान लागताची तेन्ना ते हगूर 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 जावन ते बशिल तसल धूळ कसा आसा ते अनर्थ कसा आसा ते हगूर हगूर क्लीन जाते वता तशी प्रभून आमकां हृदय शुद्धी बद्दल सांगले आज मेगेल वर्स आसा सेकंड 2 लायन आनंदांबुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृता स्वाधनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम हांगा वर्ड टू वर्ड मिनिंग पळय आनंद म्हळ्यार ब्लिस अंबुदी म्हळ्यार समुद्र वर्धनम म्हळ्यार वाडता प्रतिपदम म्हळ्यार प्रत्येक क्षणातून पूर्णामृता म्हळ्यार कंप्लीट अमृत आस्वादनम ते कसं आमकां
टेस्ट दिता सर्व म्हळ्यार प्रत्येक लोकांक आत्मा स्नपनम म्हळ्यार बाथिंग ऑफ द सेल्फ आमी केन्ना एकांत भितर स्नान करून येताची तेन्ना आमी कशी शुद्ध जाता की तशी परम म्हळ्यार ट्रान्सडेंटल ते आध्यात्मिक विजय येते म्हळ्यार आमकां विजय मेळटा तशीची श्री कृष्ण संकीर्तनम हे कॉंग्रिगेशनल चॅन्टिंग ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्णा भगवंताले नामस्मरण सो हाजी ओरिजिनली आम्ही अशी म्हणता की म्हणून सांगल्यार आम्ही कृष्णा कॉन्शियस म्हळ्यार आम्ही कृष्णा कंच्यान आयिल्ली तशी वंश अंश आमके कृष्ण कशी सच्चिदानंद विग्रह की तशीची आम्ही सुद्धा सच्चिदानंद विग्रह म्हळ्यार कृष्ण भगवद्गीते सांगता ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन हाजे निमित्त आमकां कळटा की आम्ही कृष्णाल अंश जाल्यार आम्ही भौतीक जगतात आयिल्ले निमित्त आमगेल रियल आयडेंटिटी कसो आसा ते आमी विसरून गेल्याची कित्याक म्हळ्यार भौतीक जगत 3 गुणांत भरिल्लें उरता सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तशान आमी हे 3 गुणांत फिरते आशिल्ले निमित्त आनी हे ने एक पटीने कितली पटी आमी हांगा जन्म घेतिल्लो आसा तशान आमी आमगेल ओरिजिनल आमगेल मूल आमगेल स्वरूप कसो आसा आमी ते विसरून गेल्याची जाल्यार आमगेल मूल स्वरूप कसले आनंद उरचे तशा हे भौतिक जगतात आयिल्ले नंतर सुद्दां आमी आनंदा मागच्यान सोदते उरताचे आनंदा मागच्यान धांवते उरताचे प्रत्येक आमगेल भौतिक जगतात एक्टिविटी कसो आसा ते आमकां कसल्याक तू करते आसा म्हळ्यार म्हाका संतोष मेळका म्हणून म्हाका तृप्ती मेळका म्हणून म्हाका आनंद मेळका म्हणून अशें आमी म्हणटाचे फर्स्ट पळया फर्स्ट एज्युकेशन आमी कसल्याक स्टडी करताची आमी म्हणटाची बरें एज्युकेशन घेतल्यार आमकां बरें नोकरी मेळटली बरें जॉब मेळटले म्हणून कडे जॉब मेळटा तशी नेक्स्ट आमगेल कसं जाता रिक्वायरमेंट मॅरेज और वार्डीक आमी म्हणटाची आमकां बरी वार्डीक जाल्यार बरें आमगेले पार्टनर आमकां मेळ्ळे आमगेले लायफ मस्त तृप्ती जातले संतृप्ती जातले म्हणटाचे नेक्स्ट वार्डीक जाले तशी चेडू आमकां चेडू जावका म्हण आमकां दिसता सर मुखार चेडू जाले तशी तांगेल गुड फ्युचर तांगेले एक भविष्या खातीर आमी जॉब करका तांके करका कित्याक की म्हळ्यार तांणी बरें जाल्यार आमकां तांणी रिटायरमेंटा नंतर आमगेले बरें टेक केअर करतली अशें आमगेले हे रिक्वायरमेंट कसले ते वाडते आसता भौतिक जगतात जाल्यार आमकां केन्ना ताजें सॅटिस्फॅक्शन मेळना कित्याक की म्हळ्यार कृष्णान भगवद्गीतेंत म्हणलां की म्हळ्यार दुःखालयम अशाश्वतम आमगे दुःखाच आले दुःखाच्या देवस्थानात आमी संतोष सोदच्या वचचे लागल्यार और आमी तृप्ती सोदच्या वचचे आनंद सोदच्या वचचे लागले जाल्यार हे अशाश्वतम हे कसले शाश्वत न्हय सो आमी हे अशीच आमी कॉन्स्टंटली आमी डिफीट जाते उरताची जाल्यार एक दिवस आमकां कसकी एक साधू संघ मेळटा साधू संघ भजन क्रिया म्हणटात ते तेन्ना आमकां भजन क्रिया आमी केन्ना स्टार्ट करताची ताजे ते ट्रान्सडेंटल वायब्रेशन म्हण सांगल्यार ते एक आध्यात्मिक ते शक्तीन आमगेले कसं आता आमगेले मन बेगीन ते एक्चुअली रियल आनंद कसले आणि मटेरियलिस्टिक आनंद कसले हे कळचे लागता आमकां जेन्ना आमकां हायर लेवलाचे आनंद मेळचे लागता तेन्ना आमगेले मटेरियल आनंद कसो आसा ते आमी इतले दिवस आनंद आनंद तृप्ती म्हण लेखतशिले ते कमी जाते वता डिक्रीज जाते वता कसले आमी भौतिक जगतात खंयचे एक आनंद आमी घेवका म्हण जाल्यार ते ताका एक अंबुदिना वाडना ते कसं आता कमी जाते वता फॉर एक्झाम्पल कसले आमकां आवडचे फूड स्टफ आमी म्हणटाचे लेखताचे ओ हे खाल्यार म्हाका मस्त खुशी मेळटले हे म्हगेले आवडची वस्तू आज म्हाका मेळ्ळ्या हांवें खाता आयस्क्रीम म्हणले की तेन्ना आयस्क्रीम कसं करता एक दिवस खावेता 2 दिवस खावेता कडे दिसता पुरो आता आनी म्हाका नाका आता पुर जाले अशें दिसता ओके आनी म्हाका खावचें जायना हे भौतीक जगत म्हणले तशीची हांगा कसले आमी आनंद कसा आसा ते आमी एक्सेप्ट करताचे जाल्यार आमकां दिसता हाज्यान आमकां तृप्ती मेळटले आमकां पूर्ण अमृत मेळटले म्हण जाल्यार आमकां ते केन्ना मेळना ते जाल्यार ते कसं आता मेळ्ळ्यार सुद्दां ना ते एक लिमीट एक खंयचे फॉर एक्झाम्पल एक नवीन मोबायल आयलो आज आमी ते मोबायल घेतले तर 2 दिवस आमी ताजे एन्जॉय करत हा नवीन मोबायल घेतला नवीन हातूंत आयले म्हण जाल्यार 4 दिवस 5 दिवस 4 दिवसानंतर ते ओल्ड जाता आनी परत नवीन हे एक आमगेले भौतिक जाल्यार आमगेले स्पिरिच्युअल जॉय म्हळ्यार आध्यात्मिक आनंद कशी उरतली म्हळ्यार हांगा चैतन्य महाप्रभू सांगते असेच की म्हळ्यार आनंदांबुदी वर्धनम हे आमगेले स्पिरिच्युअल जॉय और आध्यात्मिक आनंद कसा आसा ते समुद्रा म्हणके ताका समुद्राक आमी उदक आमकां लॅक करचे आतवे काउंट करचे आतवे ना जाल्यार ते समुद्रा म्हणके ते मस्त ताजे वास्ट ताजे आनंद जाल्यार हे भौतिक जगतात आमी एक्सपिरियन्स करताचे की म्हळ्यार भौतिक जगतात बी आमी समुद्र पळयताचे ओके समुद्र कसा एक हातूंत उरता
समुद्र वाढलं म्हळ्यार आमकां डेंजर, सुनामी जावचे जाल्यार हे आध्यात्मिक जगताचे ते आनंदामदी वर्धनम हांगा कसं महाप्रभू सांगते आसा न्ही, ते आनंद कसले इनक्रीज जाते वता. हांगचे समुद्रा म्हणके ते डिक्रीज जायना म्हळ्यार त्याची स्टडी उरना, हे आनंद वाढते वता आणि आम्ही त्या आनंदान आम्ही सॅटिस्फॅक्शन बी मेळता आमकां. तशीच आनंदामदी वर्धनम नेक्स्ट कसं म्हणतात महाप्रभू, सर्वात्मा स्नपनम, हे कसल्याक प्रत्येक लोकांक, प्रत्येक बरी मनशाक मात न्ही, प्रत्येक जीवी हे भौतिक जगतात आयिलेत आनी तांकां सर्व आत्मा लोकांक तांकां तृप्ती मेळत आसले. केन्ना आमी मस्त थकील उरता, जे वचून उदकांत एक डिब्ब पान येता तेन्ना कसा आमकां एकदम फ्रेश फील जाता न्ही, तशी केन्ना आमी हे स्पिरिच्युअल जॉय म्हणते हरे कृष्ण महामंत्रा भितर आम्ही केन्ना डिप करताच की तेन्ना आमी ताजे बरोबर एन्जॉय करचे लागता, तेन्ना आमकां आमगेलें जीवन डे बाय डे कसं आतां आमगेलें ते फुल्ली सॅटिस्फाय जाता. फॉर एग्जाम्पल जेन्ना प्रभुपाद अमेरिका गेल्ले तेन्ना तांकां फर्स्ट तांगेले गुरू सांगता तुमी वचून पाश्चात्य देशा भितर वचून प्रचार करा, महाप्रभुले एक टीचिंग कसं आसा तुम्ही ते वचून हे करा म्हणत. तेन्ना तांगे कसलें नाशिल्लें तांगे कडेन $40 आनी तांणी बरयलें तसलें भागवतमाची प्रती इतलें घेवन तांणी एक सादा एक म्हयनो घटल्यार ते कार्गो शिपार बसून तांणी अमेरिका पावल तशी थंय कोणूच तांकां भक्ताल संग ना, कोणूच तांकां हे करतले ना, हेल्प करतले ना, जाल्यार तांणी प्रभू आपणाला गुरून सांगिल्ले एक आज्ञा प्रकार थंय वचून एक रुखामळा बसून तांणी फर्स्ट स्टार्ट केल्ले चॅन्टिंग संकीर्तन. केन्ना तांणी संकीर्तन करचे लागताचे तेन्ना ते 65-70 भितर थंय अमेरिकातू एक मस्त एक हे ड्रग एडिक्ट लोक चेडू तांणी हातूंत नशा भितर पडिल्ली सान चेडू 15-16 वर्सां चेडू आले, मस्त तांणी घराच्यान तांणी भायर पडनू, रस्त्यार न्हिदचे, रस्त्यार खावचे, रस्त्यार पिवचे, केन्ना खाल्यार खाले, एक टायप मनुष्य दिसतात मनुष्य तांच्या प्राणी टायप तांणी तांगेलें जीवन चलते उरता. जाल्यार तांणी फर्स्ट टायम केन्ना प्रभुपादाक पळयताचे आनी तांगेलें कीर्तन आयकताची हगूर 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 तांगेल्या जिवना भितर तांणी साधू संग करताचे. साधू संग तांणी हगूर हगूर भजन क्रिया सुरू जाता आनी तांगेले अनर्थ निवृत्ती हृदयावर बशिल्लो वट्टू तांकां कळचे लागता आमगेले रियल आयडेंटिटी कसले, आमी मनुष्य जन्म कित्याक दिल्या भगवंतान अशें तांणी मस्त एक ब्रह्मभूता हांग पर्यंत पावता की ब्रह्मभूता स्टेज पर्यंत पावता तांणी. तेन्ना तांकां दिसता की रियल आनंद कसो आसा, खरे संतोष खंय आसा म्हण. तेन्ना ते लोक कसं करतात, हे आनंद आमकां मेळ्ळो आसा वट्ट लोकांक मेळू. केन्ना भक्त म्हणलो आपणा बद्दल मात विचार करना, लोकां बद्दल बी विचार करतात आनी तेन्ना नगर संकीर्तन रस्ते अमेरिका वयर तांणी कीर्तन करच्याक भायर सरली. वट्ट लोक मृदंग करताल वट्टू घेवन तांगेले माईक आनी घेवन चोरान हरे कृष्ण महामंत्र तांणी जप करते करते रे डान्स करते करते रे वते उरताचे. तेन्ना हे आजूबाजू बिल्डिंग आशिल्ले व्हड MNC कंपनीचे ऑफिसर्स आशिल्ले तांणी वट्टू पळोवन तांकां दिसता आमगे कण वट्टू आसा, आमगे कण घर आसा, आमगे कण जॉब आसा, डॉलर गटल्यान आमी कमी AC रुमांत बसल्याची, सूट बूट घाले आमी, आमगे कण कसलें कमी आसा, मटेरियल आमी कंप्लीट हे आसा. जाल्यार हे लोकां कण कसो आसा, हे लोक एक बॉयज वट्टू तांणी धोती घातल्या, ओके कॉटन धोती आनी ते माताची चेल्ली आनी तांणी वट्टू कॉटन साडी आनी तांगेले जाल्यार आनंद तांगेले तोंडा वयले ते आनंद कसो आसा ते आमकां खंयचेय हे वस्तून मेळना. हांकां तांणी वट्टू आश्चर्यच्यान पळयता हांकां खंयच्यान आनंद मेळता. ओके कित्याक म्हळ्यार मटेरियलिस्टीक लोकांक हे रियल आनंदा बद्दल तांकां आयडिया उरना. तशीच भगवद्गीतात हे स्टेजाक कृष्ण म्हणटा 18.54 श्लोकात ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचेते न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम. कोण एक ट्रान्सडेंटली सिच्युएटेड म्हळ्यार आध्यात्मिक हांत भितर कंप्लीट जावन तो एनग्रोस जाता आनी सुप्रीम ब्रह्मन म्हळ्यार भगवंतच वट्टू हाका कारण म्हण लेखता आनी तो तेन्ना तो रियल एन्जॉय फुल्ली जॉयफुल जाता आनी तो केन्ना लेमेंट करना खंयचे डिझायर जावका म्हाका हे मेळना ते मेळना ना. तो कित्याक म्हळ्यार ऑलरेडी तो ब्रह्मभूत तो इक्वली तो प्रत्येक आनंदात उरतो आनी सॅटिस्फायड उरता आनी तो इक्वली प्रत्येक जीवी लोकांक तो एक नजरेन पळयता. कोणा तातूंत प्राणी उरू, पक्षी उरू, मनुष्य उरू, कोणा उरू तांकां तो आनी तो तसल स्टेजाक केन्ना येता तेन्ना तो आपणाले प्युअर डिवोशन आपणाले भक्ती करच्या लागता म्हणून तो कृष्ण हांगा सांगते आसा. सो हांगा हे भगवद्गीता दिले तसले ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा केन्ना ते स्टेजाक पावत की भक्त हरे कृष्ण महामंत्र आयकून तेन्ना ताका आपणाले रियल आयडेंटिटी करच्या लागता. हांव हे देहने
हे स्पिरिट सोल हावं हे आत्म ते बी आत्म खंयच्यान आयले भगवंता खंयच्यान आयले आत्मा पूण तशावन कशी भगवंत आनंद कित्याक ಒಟ್ಟು हृदयावर बशिल ते ಒಟ್ಟು अनर्थ बचून गेल्लो उरता ओके आणि तो कंप्लीट जावन आनंदा स्टेजार उरता आणि हे आता भौतिक जगताच पळोवत असेल आनंद आणि हे आनंदाका कितले डिफरन्स आसा म्हण आमी कळले ओके आमगेल आनंदा भितर एक आनंद आमी घेवच्या गेल्यार ताजे म्हापशान मस्त हे एंग्जायटी मस्त उरता जाल्यार देवाल दयेन केन्ना तो एक भक्ताल संग कनगेन कृष्णाल मंत्र जप करचे लागता हरे कृष्णा मंत्र करता तेन्ना इमिडिएटली तागेले ते स्टेज ऑफ हे कसं जाता लायफ जॉयफुल लायफ जाता आणि भवा फ्री म्हळ्यार हे दावाग्नी असणे हाचे भवा म्हळ्यार आमगेले भौतिक जगतच्यान तो भौतिक जगतात मस्त हे आसा कष्ट आसा म्हणल्यार आमी आयकले आहेत नेक्स्ट श्लोकात आमी पळोवया तशीच तो लिबरेशन स्टेजाक पावता ओके सो तागेले रियल आयडेंटिटी स्पिरिट सोल तागेले नेचर कसले जॉयफुल उरचे सो ते जॉयफुल स्टेजाक तो पावता जाल्यार आता भौतिक जगतात ते पॉइंट कसो आसा मिसिंग जाल्लो आसा स्पेशली हातूंत कलियुगातू हांगा नैमिषारण्यात आशिल्ले तसले एक ऋषी मुनी लोक सुत गोस्वामीक विचारते आसाची हे श्लोका नंबर श्रीमद भागवतमाचे फर्स्ट कॅन्टो श्लोका नंबर 1 चॅप्टर 1 श्लोका 10 हातूंत प्रायेण अल्पायुष्य सब्ब कलेवस्मिन् युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यहि उपद्रुतः हांग विचारते आसाचे हे रूप हे महाशया आमके एक सांगा हे आयरन एजात हे कलियुगा भितरी मनुष्य कसा असा वटलो कले जीवन कसले मस्त शांत जीवन आणि तांणी कसं करताचे कायम झगडे करते उरताचे आणि लेझी म्हळ्यार आळशी आणि मिसगायडेड कित्याक म्हळ्यार हे कलियुग युगाक कैटव धर्म म्हण सांगताचे कैटव धर्म म्हळ्यार मोस करचे धर्म ओके फसोवचे धर्म सो तांणी कायम पाप मोस वते उरताचे आणि सगळ्यापेक्षा अनलक्की म्हळ्यार तांणी तांगेले भाग्य कमी आणि सगळ्यापेक्षा होडकी म्हळ्यार डिस्टर्ब्ड कायम डिस्टर्ब उरतात तांणी तसले हातूंत तांकां बाकी युगा म्हणके तांकां जप कर तांकां हे कर तपस्या कर आणि हे कर म्हण ಒಟ್ಟು करचे जायना तशें हांव न्हू हाजे कसल बाबा हे म्हण सांगून विचारिल्ले तेन्ना 1.1 श्लोका ते चॅप्टराचे 14 श्लोका भितर अशें की म्हळ्यार आपन्ना संस्कृतीम घोराम यन्नाम विषयो स्मरणात ततः सद्यो विमुच्येत यद विवेती स्वयं भवात केन्ना हांग म्हणटाचे हे भौतिक जगतात हे जन्म मृत्यू म्हणले एक चक्रा भितर फशील तसल जीव केन्ना अनकॉन्शियसली म्हळ्यार हातूंत भितर आमी एक मेन इम्पॉर्टंट कसो आसा अनकॉन्शियसली इवन ताणें ताका गोतनाशी खंयची एक कारणान भगवंताल नांव ताणें आयकल्लें म्हण जाल्यार ताजे चॅन्टिंग ताणें आयकल्लें म्हण जाल्यार हरे कृष्णा महामंत्र तो हागेले फियर पर्सोनिफायड कोण यमदूताले भयान सुद्दां तो मुक्त जाता म्हणे श्लोका सांगते तशीच 12वे अध्याय 12.3.51 श्रीमद भागवतमातो हांगा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजाक सांगते आसा कलेर दोष निधे राजन अस्ति हि एको महान गुणान कीर्तनादैव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत हांगा सांगते आसा हे राजा आयक हे कलियुगा भितरी फॉल्ट म्हळ्यार हाजे दोष कसले समुद्रा इतले दोष आसा हातूंत भितर जाल्यार हांगा एक बेस्ट गुण आसा हे कलियुगाचे ते कशें की म्हळ्यार सिंपल आमी एक कसा की म्हळ्यार हरे कृष्णा महामंत्र एक पटी कोण जप्त की तो कसा जाता हे मटिरियल बॉन्डेज म्हळ्यार भौतिक जगताच्या बंधनाच्यान तो कसा जाता मुक्त जावन तो भगवत धामाक पावता म्हण सांगते आसा हांगा एक नामाभासावेर एक सुंदर एक लीला येता हरिदास ठाकूर हांगेले हांव सांगच्या इच्छिता एक पटी नवद्वीपातू एक बलराम आचार्य म्हळ्यार महान भक्त तांणी बलराम आचार्य आणि हरिदास ठाकुराक केन्ना श्रील हरिदास ठाकुराक मस्त तांणी केन्ना रिस्पेक्ट दित आशिल्ले कित्याक की ऑलरेडी वट लोकांक कळिल्ले की हरिदास ठाकूर हांणी मस्त महान भक्त कृष्णाले हांगेले चॅन्टिंगा वयर तांणी कंप्लीट 24 तासात 22 तास तांणी कंटिन्युअसली चॅन्टिंग करते उरताची म्हण आणि हांगेले कशें आशिल्लें की हरिदास ठाकूर चॅन्टिंग करते उरताशिल्ले आणि केन्नाचे आणि जाल्यार असल बलराम आचार्य असल महान भक्त लोक तांकां वत आशिल्ले तांणी प्रसाद दिता आशिल्ले नाल्यार तांणी उपाशी उरत आशिल्ले ओके सो एक दिवस बलराम आचार्य हांणी कसं करता हरिदास ठाकूर हांकां सांगताची तुम्ही मेगे बरोबर एक बरे लोक आसाची मजुमदार्स म्हण तुम्ही तांगेले घर तांगेले असेंब्लीक तुका घेवन येता म्हण तेन्ना हरिदास ठाकूर अडना म्हणटा आणि तांगे वट्टू वता हे मजुमदार आमी आयकल्या वरच्या पुरो आमगेले षडगोस्वामी भितर श्रील हे रघुनाथ दास गोस्वामी हांगेले बापाय गोवर्धन मजुमदार आणि तांगेले काका हिरण्य मजुमदार
सान बाप्पा. सो हांगा हिरण्य मजुमदार आणि गोवर्धन मजुमदार हांणी महा मस्त व्हड श्रीमंत तेन्ना काळाक ऑलमोस्ट राजा लोकाल तांगेल हे कितले उरता प्रॉपर्टी तितले तांगेल प्रॉपर्टी आशिल्ली अशें म्हणटा की म्हळ्यार तेन्ना काळाक तांणी 12 लाख 5 वर्सां फुडें 12 लाख रुपया तांणी टॅक्स भरता आशिल्ले गव्हर्नमेंटाक गोल्ड कॉइन. सो हे बलराम आचार्य कसं करताचे तांकां हरिदास ठाकुराक तांगेले सभात घेवन वताचे. सो हरिदास ठाकुराक केन्ना तांणी दोन्ही भाव पळयताचे की तांणी इमिडिएटली उठून रावताचे आनी येवन तांगेले पादाक नमस्कार करताचे आनी तांकां रिस्पेक्टफुली तांकां बसशाक तांकां एक बरें सीट दिताचे आनी तांकां मानान तांकां एक कडेन बसयताचे. ते असेंब्ली भितर वट्टू लर्न स्कॉलर्स ब्राह्मणास आनी वट्टू लोक अशी भक्त लोक वट्टू लोकाल कित्याक की म्हळ्यार हे गोवर्धन मजुमदार आनी हिरण्य मजुमदार आसा न्हय तांणी सुद्दां ना तांकां वेदाल बद्दल वेद हाचे शास्त्रा बद्दल मस्त तांकां माहिती आशिल्ली आनी तांणी सगळे हे वैष्णव लोकां ज्यो हांकां मस्त रिस्पेक्ट तांकां केन्ना दान धर्म करचे तांकां आपणाले सभा आपोवचे तांगेले खंयच्यान बरे बरे विषय आयकून घेवचे अशी वट्टू हांणी करते उरताचे. सो प्रति एक लोक कडेन थंय आयिल्ले तशी हरिदास हांणी आशिल्ले हरिदास ठाकूर केन्ना थंय प्रवेश करताची तांणी केन्ना बसताची तेन्ना वट्ट लोक तांगेले वर्णन करचे लागताची. एक लोक एक सांगचे लागता. एकलो म्हणटा की संत हे श्रीला हरिदास ठाकुराले क्वॉलिटीज कसो आसा ते आमकां वर्णन करच्याक 5 तोंड जावपा एक तोंडान पुरो जायना आनी ते आयकूंक येना. हे दोन्ही भावा लोक हिरण्य मजुमदार आनी गोवर्धन मजुमदाराक मस्त आनंद जाता. असो तेन्ना सगळोक म्हणटाची हरिदास ठाकूर आसा न्हय हांणी दिवसाक 3 लाख पटीक जप करता. 3 लाख हरे कृष्णा महामंत्र 3 लाख टाइम तांणी एक दिवसाक जप करताचे म्हूण सांगले तेन्ना वट्ट लोक ते सगळो कडेन डिस्कस करचे लागतात की हरे कृष्णा महामंत्राचे जितलो ग्लोरियस आसा म्हण सांगता. तूं तेकलो सांगता की उठून की जस्ट आमी हरे कृष्णा महामंत्र जप केले म्हण जाल्यार एक जीव कसा आसा तो इमिडिएटली लिबरेशनाक पावता मुक्तीक पावता आनी तो हे भौतिक बंधनाच्यान मुक्त जाता म्हण सांगता. तेन्ना हरिदास ठाकूर तांकां सांगताची पळया हे केन्ना आमी चॅन्ट करचे लागताचे तेन्ना आमकां 2 ताजे परिणाम जाता. 2 ताजे रिजल्ट मेळटा. ट्रू रिजल्ट ते कसले केन्ना आमी हरे कृष्ण महामंत्र जप करचे लागताचे फर्स्ट आमगेले ऑफेन्स जाता. ओके अपराध हांतूत आमी केन्ना केल्यार सुद्दां ना जाल्यार सुद्दां अपराध भावात आमी हरे कृष्ण महामंत्र जप केल्यार आमकां भगवंताले पादाचे आमकां आनंद मेळटा भगवंताले प्रीत मेळटा जाल्यार आनी तशी तोच मनुष्य मुखार अपराध मुखार वचूंक येना. तो परफेक्टली खंयचे एक ठूक ना अशी तो जप करचे लागता आनी ते क्लियर आपल्या कानाच्यान आयकुचे लागता. श्रवणम कीर्तन तो करचे लागता तेन्ना तो भगवंताले भक्त जाता आनी तेन्ना तो कंप्लीटली ब्रह्मभूता स्टेजार वचून तो कंप्लीट तो हसता तो हरे कृष्ण महामंत्र जोर जोरान जप करता रडता आनी तो केन्ना केन्ना कोणाले एदराक जप करच्याक कित्याक की म्हळ्यार जपा वयर हरे कृष्ण महामंत्रा वयर तागेले इतले दृढ निश्चय जालो की म्हण सांगल्यार तो कोणाकच कॅरी करना. कोण तो कसं म्हणटले म्हण तो उडोडावन हरे कृष्ण महामंत्र जप करता. लोकांकय म्हणटा तुम्ही हरे कृष्ण महामंत्र जप करा म्हण अशी हरिदास ठाकूर सांगते आसा. मुखार तांणी एक अनेक उदाहरण दिताची कशी आमगेले भौतीक जगतात आमी पळयल्या सकाळ सकाळ सूर्योदय जाता रात्रभर काळोख उरता सकाळी सूर्योदय जाले तेन्ना कंप्लीट सूर्य आयलो उरना तेन्ना कसं आता एक जस्ट सूर्याल किरण मात्र येता ते कशी ते एक डीप ओशनच्यान कशी एक किरण येतकी तशी येता. तेन्ना आमी भगवंताले नाव चॅन्ट करतात तेन्ना तेन्ना हे तशीच हे स्टेज कसा आसा ते सूर्याल किरण स्टेज कसा आसा ते आमी स्टार्टिंग जप करचे टायम ओके स्टार्टिंग जप करचे टायमार तेन्ना आमगेले हगूर हगूर आमगेले हृदयातुले वट्टूची एक हे वच्चा लागता आमगेले वट्टूची कसले अनर्थ आसा ते वच्चा लागता म्हण हरिदास ठाकूर सांगताची. तेन्ना वट्ट सांगताची हरिदास ठाकुराक महाशया तुम्ही आनी म्हाका छंद कर आनीक आमकां वर्णन कर करेक्ट कर आमकां समजूत ते सांगा म्हण तेन्ना हरिदास ठाकूर सांगताची जेन्ना सूर्य उदय जाल की फर्स्ट ते काळोख वता आमगेले ओके तेन्ना फर्स्ट ग्लिम्स केन्ना येता तेन्ना हे चोर कडे भूत लोक डेमन्स लोक इमिडिएटली डिसअपियर जातात कित्याक की म्हळ्यार हांगेले वट्टू एक पवर वाडता जाल्यार सूर्योदय केन्ना जाता की तांणी वट्टू दूर जाताची. तशी आमगे हृदयात बशिले आमी जेन्ना हरे कृष्णा महामंत्र स्टार्टिंग ते ऑफेन्स उरल्यार बी तातूंत आमगे हृदयात बशिल्ले तसले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हे वट्टू थीव्स तांणी ओके चोर गोश्ट डेमन्स तांणी वट्टू हगूर हगूर विजिबल जाता लागताची. जेन्ना विजिबल जावचे लागताचे कडे सूर्य कसा जाता फुल्ल प्रकाशमान जाता म्हळ्यार आमगेले चॅन्टिंग आमी ऑफेन्सलेस चॅन्टिंग सोडून आमी शुद्ध नाम घेवच्या लागताची.
लागताची तेन कसं आता आम्ही हागूर हागूर आम्ही भगवंताले भक्ती करच्या लागताच हाका अंगाने मस्त वर्णन का छंद का सांगताच तशी आम्ही केन्ना हरे कृष्ण महामंत्र स्टार्टिंगात आमगेले सिनफुल लाईफ आमगेले इमिडिएटली वता आणि कडेर मुखार आमगेला हातू कसं आता ऑफेन्सलेसली आम्ही चॅन्ट करच्या लागताच तेन्ना आम्ही कृष्णाल सर्विसा भितर आम्ही अनन्य भक्ती करच्या लागताच आणि भगवंताला आमकां पाद मेळता भगवंताला प्रेम भक्ती आमकां मेळता म्हण आणि हे सांगते असताना हांगेले हिरण्य मजुमदार आणि गोवर्धन मजुमदार हांगेला हांगा ऐकलो गोपाल चक्रवर्ती म्हणले एक ब्राह्मण ऑफिसर एक काम करते उरता तागेले काम कसले टॅक्स कलेक्ट करचे बट कित्याक म्हळ्यार हांगेल हातात पुरा सुतलू मुतलू कितले गांव आसा न्ही हांगेल सुपर्दी भितर उरता गोवर्धन मजुमदार आणि हांगेल बांदूतर तेन्ना तो गोपाल चक्रवर्ती काम कसले वट्टू हळ्ळी वट्टू कण बचून टॅक्स कलेक्ट करगे येवचे ते ऑलमोस्ट 12 लाख कॉइन गोल्ड कॉइन उरता ते ताणे होन घेना ते एम्परराक होन तागेल खंयचे तो नवाब उरतनेवे नवाबाक वचून दिले आले हे तागेल काम तो दिश्याक मस्त सुंदर उरता आणि ताक शिकील बी उरतो बरे लर्न बी उरता आणि यंग उरता जाल्यार जेन्ना हे हरिदास ठाकूर हांणी सांगते सांगेल स्टेटमेंट कसं आसा ताका टॉलरेट जायना ताका मस्त राग येता म्हणटा हो कोण सांगतलो हांगा येवन अशें ताका मनात दिसता आणि हो हानी यंग मॅन हो गोपाल चक्रवर्ती कसा करता मस्त रागान सांगतो हरिदास ठाकूराक की तो क्रिटिसाइज करचे लागता ओके आणि बसील तसे लोकांक सांगतो की म्हळ्यार हे हांगा बसील तसे वट्टू स्कॉलर लोक आयकूंक घेया हो एक इमोशनल एक डिवोटी हो हागेल उत्तर तुम्ही आयकूंक घेना तुम्ही वा वा करचे लागल्याचे कशी मेळू शकता एक आम्ही एक हे मेळका जाल्यार आम्ही जन्मा मिलियन बर्थ घेवका आणि हो म्हणता जस्ट एक हरे कृष्णा महामंत्र जप केल्यार पुरो आमगेले आमकां आम्ही भौतिक जगतच्यान मुक्त जाताची म्हण सांगते आसा म्हण तेन्ना हरिदास ठाकूर तांकां विचारताचे कसल्याक तुका डाऊट आसा कसल तुका मनात तुगेले संशय आसवे आणि वट्टू रिव्हील स्क्रिप्चरात वट्टू बरयल्लो आसा जस्ट भगवंताले आम्ही ऑफेन्सलेस आम्ही चॅन्टिंग केन्ना करताचे तेन्ना आमकां ऑटोमॅटिकली आमकां लिबरेशन मेळटा जाल्यार एक डिवोटी कसा आसा ताका लिबरेशन नाका कित्याक म्हळ्यार तो केन्ना तो म्हणना भगवंताकड म्हाका मुक्ती दी म्हाका कसल दी म्हण मागना तो ताका बस जस्ट भगवंताले प्युअर डिवोशन अनन्य भक्ती मेळ्ळ्यार फुलो ताचे ताका तो लिबरेशनाक हे करना म्हण सांगता अनेक तो हरिभक्ती विलासाचे हांगा श्रील आणि वर्णन करते असं तांणी म्हणटाची केन्ना हे आनंद जेन्ना हे हरे कृष्ण महामंत्र जप केले तांकां केन्ना ते आनंद मेळटा ते समुद्रा म्हण तांकां आनंद मेळटा तेन्ना एक गाय वते वते आसतना तागेल्या पायाच्या प्रिंटा भितर उदक भरता ओके ते ताका बाकी वट्टू आनंद कसा आसा ते इवन लिबरेशन सुद्दां इवन मुक्ती सुद्दां ताका ते जस्ट उदका म्हणून दिसता उदकाच्या उदकाक आनी समुद्राक आमी हांगा हे करीत उदक कितलें उरता ते जस्ट पाया इतलें हे ते ताका तो ते हितून लेखता म्हण सांगून ताका विवरण दिता जाल्यार गोपाल चक्रवर्ती तागे बरोबर आर्ग्युमेंट करता कित्याक म्हळ्यार अशें म्हणटा एक नामाभासाना कोणाक लिबरेशन मेळना आणि अशें कसले जाल्ले उरल्यार हांव म्हगेलें नाक कटकांक येता तुगेलें उत्तर खरें म्हण जाल्यार म्हण तेन्ना हरिदास ठाकूर बी म्हणटा अडना हांव तुगेलें चॅलेंज हांव हे करता कित्याक म्हळ्यार नामाभासाना लिबरेशन मेळना म्हण जाल्यार हांव सर्टनली म्हगेलें नाक कटकांक येता म्हण सांगता जाल्यार थंय बशिल्ले लोकांक वट्टू मस्त बेजार जाता असल महान एक भक्ताक हो अपमान करच्या लागला ताका तो चॅलेंज करच्या लागला म्हण तेन्ना हिरण्य मजुमदार आनी गोवर्धन मजुमदाराक जेन्ना आनी पळयताची ताणें ताका ब्राह्मणाक गोपाल चक्रवर्तीक म्हणटा तुमी तुगेलें काम कसं पयलीं हांगच्यान भायर पडतो ओके तेन्ना ताणें कोण बलराम आचार्य आसा न्ही तांणी बी सांगताचे गोपाल चक्रवर्ती तूं एक फुलिश लॉजिशियन तुका प्युअर भक्ती बद्दल तूं कसो गोत्सा ओके तेन्ना म्हळ्यार तेन्ना तांकां हरिदास ठाकूर तुमी हरिदास ठाकूर असल भक्ताक तूं अपमान केल्लो आसा तुका जे डेंजरस पोजिशन आसा आनी तुका तुगेलें केन्ना बरें जावचें ना अशें करच्या केल्लो मस्त व्हड चूक आसा तूं म्हण तेन्ना हरिदास ठाकूर म्हणटाचे आतां हांव वता म्हण तेन्ना मजुमदार आनी वट्टू तांणी म्हणटाचे तूं वचनाका हांगच्यान वतल हो गोपाल चक्रवर्ती म्हण ताका इमिडिएटली थंयच्यान ताका धांवडोन घालचें तूं हांगच्यान पयलीं भायर सर म्हणटाचे मेगेल घराक कोण वैष्णवाक अपमान करतकी तो मेगेल असेंब्ली कामाक तो उरच्याक रेडीन ताका म्हण दवंगेच्या तयार ना तूं वचचें म्हणटा जाल्यार हरिदास ठाकूर सांगताची हासताचे हरिदास ठाकूर आनी हे दोगू लोक येवन वचून पांय पडताचे हरिदास ठाकूराक दोनी भाव येवन
आणि आमकां माफ करा तागेले हाच्यान कसले चूक जाल्ले तेन्ना म्हणटाचे ना तागेले कसले चूक ना कित्याक की म्हळ्यार तो एक ब्राह्मण ब्राह्मणाला काही चूक ना कित्याक की म्हळ्यार तो मायावादी लोकांक तांगेले ड्राय स्पेक्युलेशनांत तांकां ते भक्तीचे आनंद कशे अर्थ जातले ओके एक पडे ताण केन्ना भगवंताला नांव घेतलें म्हण जाल्यार हरे कृष्ण महामंत्र जप केलें म्हण जाल्यार ताका बी ते हरे कृष्ण महामंत्राचे ताका इम्पॉर्टन्स जाता ती ग्लोरीज कसो आसा ताका कळटले आनी अशें सांगून तुमी काही बेजार करनाकाचे आनी म्हाका कसले पळताण म्हळे म्हण तुमी काही बेजार करचे वशकत ना आनी म्हण सांगून हरिदास ठाकूर कसं करताचे थंयच्यान भायर सरता लोकांक म्हणटा तुमको कृष्ण बरें करूं तुमको कृष्णाला आशीर्वाद मेळू आनी तुमी बेजार करनाका म्हण सांगून थंयच्यान वता तेन्ना 3 दिवस जायना पडे अशी एक विदिन 3 दिवसा भितर एक अशी एक घटना जातकी म्हळ्यार तो गोपाल चक्रवर्तीक कुष्ठरोग जाता लेप्रेसी जावन तागेले सुंदर उरता तो म्हण आमी डिस्कस केले तागेले नाक चिपळून नाक उरता ते नाक कसं आता ते मेल्ट जावन पण वता फर्स्ट नाक पण वता कित्याक म्हळ्यार हाणें चॅलेंज केल्ले उरता आनी तागेले हात पाय वट्टू सुंदर चंपक फुलाचे कळशे उरतात ते वट्टू आपण पडचे लागतात लेप्रेसीन ओके तेन्ना तागेले कंडिशन पळोवन बाकी वट्टू भक्त लोक मस्त तांकां वट्टू आश्चर्य जाता हे वट्टू अशें कशें जालें म्हण आनी तांकां कळटा हरिदास ठाकुराले ताणें मस्त हे केल्या आनी थंयच्यान ताणें हरिदास ठाकुराक ऑबेसेन्सीस करताचे तेन्ना हरिदास ठाकूर म्हणले एक वैष्णव तो केन्ना सिरियस घेना आतां कोणेय कसले क्रिटिसायज केल्यार सुद्दां तो केन्ना बेजार करना आनी ओके जाल्यार हांगा सुद्दां केन्ना हरिदास ठाकूर बेजार जाल्यार भगवंत कृष्ण कसो आसा आपल्याला भक्ताले ओके केन्ना तो अपमान सहन करना सो हांगा अनेक पंथाक एक पेटी महाप्रभू चैतन्य महाप्रभू डेली हांगा हरिदास ठाकुराक हांकां मेळचाय तशी दनपार तांकां उपलब्ध भोगा म्हणले हांकां तांणी हांगा जगन्नाथ देवस्थानात तांणी तांगेले ते हे पळयले नंतर सीधा तांणी हरिदास ठाकुरा कडेन येवचे 2 मिनट बसून तांकां प्रसाद दिवचे तांगे कडेन उलोवचे आनी वचचे हे तांगेले एक पद्धत उरता सो हांगा एक सुंदर हांगा बंगाली भितर श्लोक आसा हांव वाचून सांगता एक दिन प्रभु हरिदासे रमी लीला तानाला ना गोष्टी करी ताना रे पोचिला हांगा म्हणते असाची महाप्रभू श्रील हरिदासाका विचारते असाची हरिदास कली काले यवन अपार गो ब्राह्मण हिंसा करे महादुराचार इहा सबीर कोण मते हैबे निस्तार ताहार हेतु ना देखिया ये दुःख अपार हांगा हरिदास ठाकुराक महाप्रभू सांगते असाची हरिदासा हे भौतिक जगतात हे कलियुगा भितर हे यवन लोक मस्त आणि हानी गो ब्राह्मणाक हिंसा करताच दुराचार करताच हांगेल कसल जातले मरे हांगेल कसल कशे हांगेल उद्धार जातले हे पळोवन म्हाका मस्त दुःख जाते आसा तेन्ना हरिदास ठाकूर महाप्रभूक सांगताचे हरिदास कहे प्रभू चिंता न करिहा यवनेर संसार देखी दुःखा न बाहिवा यवन सकलेरा मुक्ती हबे अनियासे हाराम बली कहा नामा भासे अजामिला पुत्रे बोलाया हरि बोली नारायण विष्णु दूता आशी छाडिया ताहार बंधन हांगा हरिदास ठाकूर सांगताची महाप्रभू तुम्ही चिंता करनाकाची तुम्ही इतले दुःख जाय नाकाचे कित्याक की म्हळ्यार हे यवन लोक धन्य प्रत्येक सकल लोकांक मुक्ती अनायास जाता कसले आयास नाशी जाता कित्याक की म्हळ्यार आनी हांगेले कस्टमर रूढी तांणी कसं म्हणताची हा राम म्हणते उरताचे राम म्हणते उरताचे ताका म्हणताची नामाभास हांगा रामाल नाव येत तांगेला जाल्यार तांकां कोतना ते रामाल नाव तांणी घेते आसाची म्हण सो हांगा ऑटोमॅटिकली रामाल नाव परत घेतिल्ले निमित्त तांकां नेक्स्ट लायफ बरें मेळटा ओके भक्त रूप हे मेळटा तांकां म्हण मुखारी हांणी म्हणटा की म्हळ्यार अजामिलान 25 वर्स पर्यंत कसले पाप केल्यार सुद्दां मस्त पुण्य काम बरेकन तो एक गृहस्थ जावन आशिल्लो जाल्यार 25 वर्सां नंतर 80 वर्स पर्यंत ताणे एक मस्त एक पापपूरित जीवन तो वेश्याक लग्न जाता कडेर आपल्या आवय बापाय घरासान भायर घालता बायलेक भायर घालता तशी तो वेश्याले बरोबर तिका 10 चेडू जाताची 10 चेडूल उदर पोषण करता तो चोरी करता चकारी करता हे वट्टू काम करचे लागतो जाल्यार ताका लास्ट पूत कसो आसा नारायण ताका लास्ट चल्ल्याक ते बी एक वैष्णवाल नारायण म्हणून नाव दिता जेन्ना ताका मरण येता ऑटोमॅटिकली ताणें पाप केले निमित्त यमदूत ताका घेवच्या येताचे देन तो यमदूत दोळ्या
पळयता ताका मस्त भंय करता कित्याक की म्हळ्यार यमदूत महाभयंकर उरताचे तेन्ना तो ते भयान नारायणा म्हणतो जोरान आपयता केन्ना तो नारायणा म्हण आपयता तेन्ना विष्णुदूत सुद्दां ते प्रत्यक्ष जाताचे सो विष्णुदूत कसो करता तांकां हांकां यमदूताक ताका व्हरच्या दिनाचे ताका सेकंड चान्स मेळटा कडेन तो मुखारी ताका कळटा आपणाक चूक पडटा येद्राक ताणें विष्णुदूताक पळयले ताका हृदय बी शुद्ध जाता सो तेन्ना तो मुखारी हरिद्वारा वचून घेना भगवंताले प्युअर डिवोशन करून तो भगवंताल धामाक पावलो अशी श्रीमद भागवतमात येता सो हांगा हानी म्हणते असाचे हरिदास ठाकूर की नामाभास कसा असा नाव इतलं पवित्र की म्हळ्यार ताणें कोणे एक चुकून नाव घेतल्यार बी ताका कसा आसा ताजे असर कसा आसा ताजे प्रभाव कमी जायना ओके मुखारी महाप्रभू आणि श्रील हरिदासाक अनेक फुडें एक क्वेश्चन विचारताची पृथ्वी ते बहु जीव स्थावर जंगम इहा सबर की प्रकारे है बेमोचन हांगा म्हणते असाची की हे पृथ्वी भितर मनुष्यालेक जाले ताणें नामाभास केले तांकां उलोवचें येता तांगेले उद्धार जाले म्हणटू आतां स्थावर जंगमा जशी एक झाड आसा लता आसा प्राणी आसाचे चर्ची प्राणी आसाचे उडची पक्षी आसाचे आनी चमकून वच्चे 4 पाया प्राणी आसाचे हांगेले ओट्टू कसो जातले माराया तूं सांग म्हण तेन्ना हरिदास ठाकूर सांगताचे तुमी उच्च स्वरात केन्ना संकीर्तन करताना महाप्रभू तेन्ना तांगेलो ओट्टू ऑटोमॅटिकली ते तुमगेलो आवाज कसा आसा ते प्रतिध्वनी जाता प्रतिध्वनी जावन तांकोटू झाड फूल हांकोटू आयकता आनी प्राण्याक तरी आयकताचे सो केन्ना तुमगेले हरे तांणी हे श्रवणम करताचे तेन्ना ऑटोमॅटिकली तांगेले हे उद्धार जाता आनी म्हणटाचे महाप्रभू तुम्ही लाऊडली चॅन्ट करताचे इतले न्ही आनी तुमगेले पदत्रणार पाया हांतू चमकतले तुमगेले पद हांतू चमकतले मस्त भक्त आसाचे तांणी वट्टूकण तुमगेले नावाचे तांणी हरे कृष्ण महामंत्र जप करते आसात तशें ऑटोमॅटिकली वट्टू नॉन मुवींग चमकतले चमकनाशिल्ले राबील तसले वट्टू जीव लोकांना उद्धार जाता आनी हांगा एक सांगते आसाचे महाप्रभू तुम्ही वृंदावना गेले तेन्ना एक वताना एक इन्सिडेंट म्हाका याद येता तुमगेले एक बरो एक फक्त बलभद्र भट्टाचार्यान म्हाका आमचे सांगिले कित्याक की म्हळ्यार हे अशें आसा की म्हळ्यार वृंदावनाक महाप्रभू वतना तांणी जारीखंडा म्हणले राना तांणी वते उरताचे तेन्ना वते आसतना ते रानात तेन्ना वट्टू टायप प्राणी उरता ते ओके वागू सिंह तेन्ना रस्त्यार एक वाघ न्हिदिल्लो उरता तेन्ना महाप्रभू कसं करता आपल्याला जस्ट पाय घेऊन ते वाघाक अशी लायताचे पायाक तांकां आंगाक लायताचे लागून म्हणटाचे उठ उठ हरे कृष्ण महामंत्र कर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे म्हणते तो वाघ कसं करता ऑटोमॅटिकली उठून राबता 2 पायार राबून तो डान्स करचा लागता महाप्रभू बरोबर आणि तो तोंडान बी तो आपल्याला हरे कृष्ण महामंत्र सांगचा लागतात ते ऐकून बलभद्र भट्टाचार्याक इतलं आश्चर्य की म्हळ्यार वाघाला आवाज ऐकून हरे कृष्ण महामंत्र ऐकून वट्टू जंगलातून वट्टू प्राणी थंय एकत्रित जाताचे आणि वट्टू लोक कीर्तन करचे लागताचे महाप्रभू बरोबर तेन्ना आणि थंय आश्चर्य जातले की म्हळ्यार अनेक विषय वाघ कमजोर एक बलहीन पक्षी प्राणी कसा असायचे हिरण हांकोटू खावचे प्रोपेन्सिटी जाल्यार हांगा डान्स करताना हिरण सुद्दां वाघा बरोबर डान्स करते आसा आणि हे वाघाल हृदय आणि वट्टू इतले शुद्ध जाले की म्हळ्यार ते हिरणाक वचून तो अपघांग येते आसा आणि ताका पापी दिते आसा आणि तागे बरोबर डान्स करते आसा हे सुंदर पळोवन बलभद्र भट्टाचार्याक मस्त आनंद जाता कडे रे हे इन्सिडेंट हांगा हरिदास ठाकूर हांणी याद करते आसाचे महाप्रभूक तुम्ही कशी ते स्थावर जंगमाक सुद्दां तुम्ही उद्धार केले म्हण आणि म्हणटाचे तुमगेले महान भक्त वासुदेव दत्त हांणी तुमकां मस्त आग्रह केले की म्हळ्यार तुम्ही वट्टू भौतिक जगताचे जीव लोकांक तुम्ही उद्धार करका म्हणून आणि तुम्ही तागेले आग्रह कसा आसा तुम्ही एक्सेप्ट बी केले म्हण सांगले तेन्ना मस्त आनंद जाता आणि महाप्रभू मस्त आनंद जावन थंयच्यान आणि म्हणटाचे तुम्ही महाप्रभू तुम्ही हे भौतिक जगताक कसल्या गायल्या म्हाका बोधसा तुम्ही साधारण एक भक्त नाही तुम्ही महान कृष्ण तुम्ही हे जाल्यार तुमगेले हे जन्म कसले हांग कित्याक तुम्ही अवतार घेतला हे वट्टू जीवी लोकांक वट्टलोका उद्धार करचे खातीर तुम्ही घेतला हांगा श्रील भक्ती विनोद ठाकूर हांगेले एक सुंदर एक हे भजन म्हाका याद येते आसा गाय गो परे
गाय गोर मधुर स्वरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाय गोर मधुर स्वरे, ग्रहे ताको वने ताको, सदा हरि बोले धाको। सुखे दुखे बोलो नाको, वदने हरि नाम करो रे। गाय गोर मधुर स्वरे, गाय गोर मधुर स्वरे। माया जाले बंधा होए, आछो नीचा काला जोए। एको ना चेतना पेये, राधा माधव नाम बोलो रे। गाय गोर मधुर स्वरे, गाय गोर मधुर स्वरे। जीवाना होइलो शेषा, हा भजिलो ऋषिकेशा। भक्ति विनोदोपदेशा, एक बार नाना रसे मथुरे। गाय गोर मधुर स्वरे, गाय गोर मधुर स्वरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हंगा हरे कृष्ण महामंत्र भक्ती विनोद ठाकूर हाने सांगते असाची की एक पटी तुम्ही भगवंताला नाव घ्या की त्या किंवा खंचे परिस्थितीत तुम्ही ग्रहस्थ एक संन्यासीवरू वानप्रस्थीवरू तुम्ही भगवंताला नाव घ्या. एक पटी हरी हरी म्हणून सांगायची म्हणून सांगते असं. आणि एक पटी राधा माधवला नाव घ्यायची त्यांनी तुम्ही घेतलं. भगवंताला नाव घेतल्यावर कसा आता तो ऋषिकेश तो आमगेले इंद्रिया स्वामी त्यांना आमगेले इंद्रिया चुट्टू कल्मश दूर जाता. आणि तुम्ही एक पटी ते हरे कृष्ण महामंत्र जप करायची कित्याक की म्हणारे तो गौर सुंदर कसा असा तो म्हणते असा एक पटी हरे कृष्ण मधुर स्वरात सांगते असा तुम्ही मोठू ते नाव घ्यायची म्हणून सांगते असा. सो हंगा आम्ही अनेक पटी एक पटी आयचे आनंदांबुदी वर्धनम हे अंत भितरी आनंदांबुदी वर्धनम प्रतिपदम हे आम्ही पळयले. पूर्णामृता अमृता म्हळ्यार कसा बाबा आमकां गोत्सल प्रकार अमृता म्हळ्यार खंय उरता स्वर्ग लोकात उरता. समुद्र मंथना टायमाक हे देवा लोकांक मेळिल्ले तेन्ना भगवंतान कूर्म अवतारात येवन तांकां सहाय केल्ले. सो ते स्पेशल ते अमृत घेतल्या नंतर कसं जाता बाबा तांणी अमर जाताचे म्हळ्यार तांकां बॉडी तांगेले कसं जाता ते सुंदर जाता तांकां भांतारकाल येना अशें म्हणटात. हे भगवंतान देवी लोकांक देवा लोकांक मात्र दिले असुर लोकांक दिले ना. ताणें मोहिनी अवतारा भितर येवन कित्याक की म्हळ्यार असुर लोकांक केन्ना अमृत मेळ्ळें म्हण जाल्यार तांणी कसं करताचे साधू लोकांक त्रास दिवचे लागताचे. तांकां शक्ती येयली की तांणी वायट काम करचे लागताचे. सो हांगा मोहिनी अवतारात येवन भगवंत कसं करता ते डिवोटी लोकांक और देवी देवता लोकांक ते एक्चुअल तांकां ते अमृत दिता. जाल्यार हांगा भगवद्गीतात कृष्ण कसं सांगते आसा आ ब्रह्मा भुवना लोक पुनरावर्तिनो अर्जुना म्हळ्यार ब्रह्मलोकाच्या अंदर प्रत्येक लोक एक टायमाक वटलोक एक पिढी तांणी तांगे लास्ट जाताची ची म्हणून सांगते असा. सो हांगा महाप्रभून सांगितलं तसं अमृत खंयचे बाबा संकीर्तनाचे अमृत म्हणून सांगल्यार ते आमकां हे भौतिक जगताच्यान मुक्त मात करना आमकां कसं करते इटर्नली आमकां भगवत धामाक वचपाक सहाय करता. ओके हाजे हे संकीर्तनाचे एक अमृत कसं आसा महाप्रभू सांगत असेल ताजे हे. सो सर्वात्मा म्हळ्यार कसले प्रत्येक जीवी ओके भौतिक जगतात आशिल्लो तसले प्रत्येक जीवी कसा आसा तांकां सहाय जाता. हांगा अनेक हांव संकीर्तना वयर एक सुंदर एक कीर्तना वयर एक म्हाका कथा याद आसा. ते सुद्दां ना हे हरिदास ठाकूर हांगेलेची हांव सांगूचा इच्छित करता. एक लँडलॉर्ड उरताचे महाहोड तांगेलें नांव रामचंद्र खान म्हण. हांगा रामचंद्र खान म्हळ्यार हांणी मोमेडियन न्ही आनी हिंदूची तेन्ना तांकां व्हडोड पदवी आशिल्लो लोकांक हे मेळत आशिल्ले उपाधी. सो हांगा हे
रामचंद्र खान म्हणलं हे मस्त एनव्हीएस हो, मस्त हाका भक्त वैष्णव लोकांक हांका पळयल्या जाता तांकां त्रास दिवचे आणि मस्त तो एक एथिस्ट बी उरता तो केन्ना भक्ती ताणें केल्लो उरना. सो हाका हे वट्ट लोक हरिदास ठाकूर हांकां वट्ट लोकांना कितले रिस्पेक्ट दिवचे पडोवन वट्ट लोकांक ताका नमस्कार करचे पडोवन हे वट्टू ताका मस्त ताका एक मनात तागेले बद्दल मस्त एक ईर्ष्या जावच्या लागता. कशी तरी करून हांवें हरिदास ठाकूर हांकां आपण तांकां तांगेले कमीपण करका तांगेले मर्याद काडका लोकां मुखार तांगेले वट्टू एक तांकां कोण लोक इतले रिस्पेक्ट दिता आसतना तांगेले मुखार तांगेले एक कॅरेक्टरा वयर आपण गुणा वयर हे करका म्हण तो प्लॅन करता. सो ताचे खातीर तो कसो करता तागेले गांवचे एक लोकल प्रॉस्टिट्यूट उरता न्ही वेश्या लोक तांकां वट्टू लोकांक आपयता एकत्रीत करता. आपूण घेना तांकां सांगता पळय अशी एक मेंडिकेंट आसा एकलो हो आसा एक भक्त आसा एक सो कॉल्ड भक्त तो थंय बसला तो हायम देवालय जप करते उरता. तुमगेले हातूंत हांव चॅलेंज करता कोण वचून तागेले ते भंग करताच तागेले भक्तीच्यान ताका डायवर्ट करताच की ताका आपूण इनाम दिता म्हण तेन्ना तांगेले हातूंत तूं वेश्या लोकांत एक सुंदर चेल्ली उरता ती म्हणटा हांव ताका हरिदास ठाकुराक 3 दिवस भितर हांव ताका तागेलें मन चेंज करून घेन म्हगेले वशा भितर करता म्हण तेन्ना रामचंद्र खान म्हणटा पळय एक काम कर तुगेले बरोबर एक थोडे आमगेले कॉन्स्टेबल लोकांक म्हळ्यार एक सैनिक लोकांक बी तुगे बरोबर घेवन वच कोणाक एकल्याक तरी जेन्ना तो तुगेला जालात फसतलो त्याची टायमाक आमी हो कसो करता ताका अरेस्ट करून घेन तुका ताका दोग लोक अरेस्ट करून घेन हांव घेवन येतलो तेन्ना तूं लोकां मुखार वट्ट लोकां मुखार तागेले केले तसले करता तूं सांग का म्हण तेन्ना तो ती वेश्या म्हणटा एक काम करता हांव पयलीं हांव वता वचून घेन ताका तागेलें मन कशें चेंज करता ते वट्टो हांव प्लॅनशीर करता इकडे सेकंड टायम हांव तुगेले कॉन्स्टेबलाक और तुगेले हाका घेवन वता हांव म्हण तेन्ना तूं ताका अरेस्ट कराचें म्हण तेन्ना ते दिवस फर्स्ट दिवस रात्रीक ती ओके खंयचे दिवस तिणें चॅलेंज केल्लो उरता ते दिवस रात्रीक चंद करून ड्रेस करून घेतली हांगा हरिदास ठाकूर हांणी बेनापोला म्हणले जाग्यार आपल्याले कॉटेज बांदून घेन एक सान एक कुटीर बांदून घेन एक थंय एक तुळशी एक चंद तुळशीचे एक वृंदावन थंय हे दवंग घेन ताजे एदराक बसून तांणी कीर्तन करते उरता अशें म्हणटा की म्हळ्यार हरिदास ठाकूरांनी 24 तासा भितर 22 तास कंटिन्युअसली जप करता आशिल्ले इवन कोणे तांकां भिक्षा दिल्यार ते खाता आशिल्ले नाल्यार तांणी जप करते उरता आशिल्ले 2 तास मात्र पर्सनल न्हांवची की हे हाका तांणी यूज करता आशिल्ले अशें म्हणटा. सो ही सीधा थंय पावता वचून फर्स्ट तुळशीक नमस्कार करता आनी वचून हरिदास ठाकुराक पळयता हरिदास ठाकुराक बी नमस्कार करता आनी नमस्कार करून घेन एक विंगड एक पोजिशनात तागेल्या एदराक बसता आनी तागेल्या एदराक बसून स्वीट गोड गोड आवाजान उलोवचें लागता ए प्रितीश मेगेल ठाकुरा आमगेले आयक तू इतलो बरो प्रिचर आसा इतलो बरो भक्त आसा इतलो सुंदर तुगेलो देह आसा आनी तू कित्याक तुगेले हे वट्टू युद्ध तुगेले हे वट्टू यवन वट्टू कित्याक तू वेस्ट करचे लागला मेगेल तसले बायल मनशीक कंट्रोल करचे जावचे लागला आनी तू कशी म्हाका पळोवन तुका म्हाका म्हगे बरोबर तुका मेळका म्हण दिशा लागला हांवें हांव तरी तुगे बरोबर हे करका म्हण म्हाका मन मस्त तुगेले बद्दल हे जाते आसा आनी हांव तुका तेन्ना आनी तू म्हाका मेळना जाल्यार हांव म्हगेलो देह आनी आत्म विंगड जातले म्हण ताका हे दिती तेन्ना हरिदास ठाकूर म्हणटाचे हांव तुगेले विथआउट फेल तुगेले हांव हे निवेदन कसो आसा हांव स्वीकार करता जाल्यार तू म्हाका थोडे वेळ वेट करका कित्याक की म्हण हांव हे चॅन्टिंग करचे म्हगेले एक हांवें नियम धरला हांव जितले पर्यंत चॅन्ट करना तो पर्यंत हांव कसले करना काम म्हण सांगिल्लें आसा तशें ते टायम जावं पर्यंत तूं हांगा बसून हांव जाते आयले म्हगेले ऑलमोस्ट म्हगेले चॅन्टिंग आतां फिनिश जाते आयले जप तूं हांगा बसून आयकते उर म्हगेले एज सून एज म्हगेले जप फिनिश जात की तेन्ना हांव तुगेले इच्छा पूर्ण करता म्हण सांगले नंतर ती प्रॉस्टिट्यूट ती ही कसा करता वेश्या थंय बसून उरता बसून घेन ते आयकते 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 शी सकाळ जावन वता सकाळ जाली की ती उठता अयो सकाळ जाले म्हणटा सीधा तांच्यान उठून ती रामचंद्र खानाक वता आनी रामचंद्र खानाक सांगता अशी न्यूज कसं जालें म्हण तेन्ना हरिदास ठाकूर नेक्स्ट टायम आनी म्हणटी हरिदास ठाकुरान म्हाका प्रॉमिस केल्या आज तो म्हगे बरोबर गॅरंटी एन्जॉय करता म्हण सांगल्या ताणें सर्टनली आज रात्रीक हांव वतलोच म्हळ्यार सकाळ जाल्लो तेन्ना आनी दुसरे दिवस रात्रीक आनी वापस ती वता हरिदास ठाकुराकण आनी वापस सेम हरिदास ठाकूर तिका एश्युरन्स दिसता म्हणटा पळय काल रात्रीक हांव तुका मस्त बेजार केले डिसअपॉयंट केले जाल्यार म्हगे ऑफेन्स कसो आसा ताका तूं म्हाका माफ कर जाल्यार आज असने तुगेले कोरिके कसो आसा तुगेले निवेदन हांव स्वीकार करताचीच फर्स्ट हांव म्हगेले हे चॅन्टिंग कसो आसा हांव हे कंप्लीट करून घेता कित्याक की म्हळ्यार म्हगेले हे चॅन्टिंग कसो आसा हांवें 1 म्हयन्या भितर 10 लाख हांव चॅन्ट करतलो म्हण हांवें हे धरला आसा तो ऑलमोस्ट संपते आयले ते थोडे दिवसात
दिवसात संपून होते तशान तू हंग बस आता 2 थोडे वेळा म्हणणार तर थोडे वेळात चंपून होते बस येद्राक बसून ऐकते बस म्हणते ना ती वापस तुळशी महाराणीक नमस्कार करता हरिदासाक नमस्कार करता आणि ती बसून ऐकते बसता हरे कृष्ण महामंत्र हंगा हरिदास टाकून जोर जोरान हरे कृष्ण महामंत्र जप करते असायचे ही कंटिन्युअसली एक रात्र ऐकल निमित्त ती सुद्धा तिका तोंडात हरी हरी म्हणता एकपटी आणि हगूर हगूर तशीच रातभर ती तशी म्हणते उरता ऐकता आणि ती नीद येईल ती उठून बसता हरी हरी म्हणते उरती सो हे अशी हे रात्र बी कंप्लीट जाता आणि परत ते हरिदास ठाकूर म्हणता यो हांव गळे तू म्हणले म्हाका हांवें केले हे 1 म्हयन्यात जप न्ही हे तशान म्हाका कंप्लीट करपाचीच तशान हे संकीर्तन यज्ञ हे परफॉर्म करता म्हण हांवें आज रात्रीक पळयत गॅरंटी हे फिनिश जाताचीच तशान हांव शुअरली आज रात्री तुगेली इच्छा हांव पूर्ण करता आणि फाल्यां रात्रीक तू यो म्हण सांगले नंतर ती वता आणि वचून ती आणि तुगेल म्हणते ना ती आणि वचून रामचंद्र खानाक इन्फॉर्म करता आणि म्हणता पळय आज गॅरंटी हांव हरिदास ठाकुरा बरोबर हे कंप्लीट तागेले हे भंग करचे आसा म्हणटा आणि ती ते दिवस सांजेरे बेगी वत्ती ओके काळोख जाल्या नंतर वतना सांजेरे बेगी वचून ना ती वचून आणि वापस ते बागला तशी बसून उरता आणि वापस रात्रभर ती हरी 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 करते उरता हरे कृष्णा महामंत्र ती ऐकते असा ऐकल निमित्त तिका हृदयात वते असा आणि म्हणते असा आणि हरिदास ठाकूर म्हणता थोडे वेळान मेगल सरतले आणि गॅरंटी हांव तुका सॅटिस्फाय करता तुगेली इच्छा वट्टू पूर्ण करता म्हण सांगते असते सो आश्चर्य म्हण सांगल्यार कंटिन्युअसली 3रे दिवस सुद्धा हरे कृष्णा महामंत्र असल महान भक्ताल तोंडाच्यान ऐकल निमित्त आणि साधू संग केल निमित्त ही गेले हे वेशाल ते मन कसं आता कंप्लीट चेंज जाता ती कंप्लीट तिगे शुद्ध जाता शुद्ध झाल्यानंतर ती वचून पाय पडता हरिदास ठाकुराल पायार पडता ती म्हणता आणि माफी मागता आणि सांगता म्हाका हरिदास ठाकुरान हे रामचंद्र खान म्हणल्यान म्हाका अपॉइंट केला तू पॉल्यूट करचे खातीर आणि म्हणते ना आणि आपण एक प्रोफेशनली आपण एक वेश्या आणि तशावन आपल्या जीवनात मस्त पाप केले असेल पाप पूर्य काम तशावन भगवंता हे म्हाका डिलिव्हर कर म्हाका हांगच्यान मुक्ती दी आणि हरिदास ठाकूर म्हणता म्हाका पट्टू गोत आशिल्ले हे हरिदास ठाकूर तो एक इग्नोरंट फूल तो तशावन एक मूर्ख मनुष्य तो तागेल कसले एक्टिविटीसान म्हाका कसले बेजार जाले ना जाल्यार म्हाका फर्स्ट दिवस तू आयिल्ले तेन्ना म्हाका कळ्ळें तुका रामचंद्र खानान धाड दिल्या म्हणजे तुगेल कसले फॉल्ट ना नेता तू भगवंत तुक हे जावो तुगेल जीवन बरे जावो म्हण आपल्या तुका हांगा 3 दिवस बसोवन दवरले आणि तुका हांव हे डिलिव्हरी जावचे एक बेस्ट आहे सांगता आणि तेन्ना ती वेश्या म्हणता हांव तुका आयच्यान तुका म्हगेले गुरु मानता ओके स्पिरिच्युअल मास्टर म्हणता तू म्हाका कशी म्हाका तुका सांगता की तशें हांव तुगेले तू कशें सांगेल तशें तशें पदचिन्हार हांव चलता आणि म्हाका हे भौतीक जगताचे दुःखाच्यान म्हाका दूर कर म्हण तेन्ना हरिदास ठाकूर म्हणटा इमिडिएटली तू एक काम करी घरा वच आणि तुगेले कसले तू कमेल आसा हे वायट कामान ते वट्टू दान कर दान करून तू हांग कुटिरा भितर यो आणि हांग येवन तू तुगेली भक्ती हे सुरू कर तू हांग येवन हरे कृष्णा महामंत्र तू कंटिन्युअसली तू जप कर आणि तुळशी महाराणी सेवा कर ओके सदळ ती पाय पड आणि बेग्गी तुका भगवंताले प्रेम मेळतले म्हण सांगले नंतर ती सीधा घरा वता घरा वचून घेन आणि ते सांगून हरिदास ठाकूर थंयच्यान भायर सरून वचून सोडताचे ओके थंय रावनात तांणी कडेन ही आपल्याला गुरुल इन्स्ट्रक्शन घेवन ही वेश्या कसं करता घरा वचून घेन आपल्याला वट्टू कमेल तसल कसं पाप पुरीत कमेल असणे वट्टू दान करता दान कंगेन लास्टाक आपल्याला कॅश सुद्धा बोळसून घेता आणि आपल्याला घाल्ले कापड भांगर वट्टू ते सुद्धा दान कर साधा एक मुकुट घांग येता एक ऋषी मुनी लोकांना घालत असले घांग घेन कॅश उट्टू बोळसून घेन सीधा हांग येत ती हांग येऊन ती आपल्याला गुरून सांगेल तशी दिवसाक 3 लाख पटी ती जप करचे एक हे घेतली एक प्रॉमिस करता आणि दिवस आणि रात्र ती थंय बसून ते तुळशी महाराणी सेव करता आणि जप करता अशी कण ती तेन्ना ती जेवणात सुद्धा ती कोणे ती भिक्षा दिल्यार ती ते खाता आशिल्ली नाल्यार ती ते बी खायनाशिल्ली ती कंप्लीट आपल्याले गुरुले पदचिन्हार ती चलते उरता सो तशी चलते मुखार असताना तिगे वट्टू तिगे इंद्रियावेर ती कंट्रोल येता ती ब्रह्मभूत स्टेजार पावता ती भगवंताले प्रेम मेळचे लागता तेन्ना ऑटोमॅटिकली गांवचे लोक वट्टू तिगेल कीर्तन आयकुच्या मुखार ती तिगेल हिराबाई म्हण नाव उरता ती मुखार लक्ष हिरा म्हण ती ते हातूंत फेमस जाता आणि तिगेल कीर्तन आयकुच खातीर लोक वट्टू भक्त लोक वट्टू येवचे लागताचे अशी तिगेले जीवन
पूर्ण झाले. हरे कृष्ण आहे एक हरे कृष्ण आनंदांबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भारी सुंदर जावन तुम्ही वर्णन केलेलं असा. या भीष्माष्टमी महान भक्तो भीष्माष्टमी भीष्माना निर्यान घेतील तसा टाइम आमका या कृष्ण महामंत्राचे हरे कृष्ण महामंत्राची महिमे सकट जन भक्त लोकांक सांगिल असा. तुमका त्याबद्दल मस्त धन्यवाद. दोन उत्तर उलोच यायची पावता अखेर जाऊन नामसंकीर्तनाविषयी तुम्ही कसन सांगला पळाया त्याविषयी दास साहित्य आमगेल दास साहित्यान मस्त कडेन सांगला. नरजन्म ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೇಮ ತಶ್ ಮಳಾರಿ ಆಮ್ಗೆಲ್ಲ खंयचे एक हंतो जन्म अंतू कृष्ण म्हणून जायना बट आमक जाता आमक मानव जन्म ದೊಡ್ಡದು ಅದನ್ನು हाळू ಮಾಡಬೇಡಿ ಹುಚ್ಚ पगडे रामಣ್ಣ दासान तशी तुम्ही बारी सुंदर जाऊन त्या हरे कृष्ण महामंत्राच्या विचार सांगला. तशी जे कलियुगದಲ್ಲಿ हरिनामವ ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಮಳಾರಿ आमगेल कितले हरिनाम सांगला आमगेला क्रोर्स जनरेशन असणारी त्या उद्धार जाता म्हणून सांगला. तशी भगवद्गीतेन तुम्ही हरिदास ठाकूराला कहाणी सांगा स्थितप्रज्ञत्व हुडकाचे तास्मका स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थितदी किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भयक्रोधः मनमय मम पाश्रित कृष्णान अर्जुनाक बोधन केलेलं म्हणारी स्थितप्रज्ञत्व अटेंड झाले अंतानी तुम्ही हरिदास ठाकूरान सांगेल कहाणी ताजी निमित्त एक वेशास्त्रीक तिगेला मन परिवर्तन करून भक्तीना ती हिराबाई केलेल्या वृत्तांत सांगेला भारी संतोष झाला आमका. तशीची कीर्तनादेव कृष्णास्य म्हणून परा सांगेला तेव्हा भारी चंद रितीरी एक्सप्लेन केला तुम्ही. कलियुग धर्म कसन म्हणारी चारी युगा भितरी कलियुगाची पुराजना प्रशस्ती कसला दिता म्हणारे कलियुगांत आयुष्वण जल्लरी भारी इन्स्टंट फल म्हणताची ನಾವು ऐकला म्हणटा इन्स्टंट म्हणारी ಕೂಡಲೇ आता मला आता निमिष भितर जाऊ का म्हळ्यावर तशींची आयुष्याक 60-80 इयर्स असल्यार सहित आम्ही सांगचे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कसं सांगता पळया ತಂತು इन्स्टंट फल मिळता. कृष्णा 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 ಎಂದು 3 ಬಾರಿ ನೆನೆಯಿರೋ म्हणता ते आम्ही आणतो केदना हरे कृष्ण 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 हरे हरे म्हणून सांगून सगळ्यांक देवाक प्रीती करता असायची. तशीच तुम्ही सांगितलं अजामेळ वृत्तांत जेव्हा हरिदास ठाकूराल वृत्तांत भारी वंडरफुल जाऊन सकड ऑडियन्साक भारी संतोष केला त्या विचारारी. आता ಕೆಲವು एक 2-3 अनाउन्समेंट असा त्या अनाउन्समेंट वाजून सांगता त्याची टाइम आता. 12 तारीख जय एकादशीच्या विशेष कसं म्हणा रंगा आमगेला साल चेरडू टीनेजर्स बिलो 15 की 18 बित्तवेल चेरडू मोर दॅन 150 चेरडू भगवद्गीते संपूर्ण पारायण करचे असत. जय एकादशी जय म्हणारी तुमका सकाळ गोतशिलवारी महाभारता काही जय म्हणताची सक्कड त्या चेरडू त्या भगवंताला सेव केल्या निमित्त त्या चेरडूवांक ತಂಗೆಲ कसाने कामस ತಂಗೆ कोरची विद्याभ्यास जेव्हा त्यांनी कोरची कसले स्टडीज कोर्सेस तंतु पुरा जय जेव्हा म्हणून कृष्णाला मागून घेता त्या जय एकादशीच्या 12 तारीख संजे 5:30 लोकून स्टार्ट जाता. सगळ्यांना तुम्ही पार्टिसिपेट करू का तंतु. तदनंतर नेक्स्ट अनाउन्समेंट कसं म्हणारी नेक्स्ट फ्रायडे शिक्षाष्टकमाचे हे कंटिन्यू जाता असं त्याच्या सेशन कंटिन्यू जाता शिक्षाष्टमा सेशन तंतु तुम्ही भाग घेऊ का. तशी जी 14th पर नित्यानंद त्रयोदशीच्या कार्यक्रम असं नित्यानंद त्रयोदशीच्या पर 14th कार्यक्रम सगळ्यांना तुम्ही आमगेला भागवता कोंकणी ग्रुपात वकून तुमका इन्व्हाइट केला. नित्यानंद त्रयोदशी का हर ग्रेज जननी माताजी त्यांनी ग्लोरीज ऑफ नित्यानंद प्रभू म्हणून त्या विषयारी उलयता असताची तशी तांगेला कीर्तन सही असा
त्या कीर्तनचा तुम्ही सकट जणांना पार्टिसिपेट करता त्या 14th आहेत परत तशीची पर 16th 14th मंडे तशीची 16th वेडनेसडे appearance of श्रीला नरोत्तम दास ठाकूर भजन्स बाई आमगेल्या भक्तवृंदाच्या भजन असं 16th वेडनेसडे तुमको तशी म्हणता प्रति सोमवार बुधवार तशी शुक्रार 3 दिवस फेब्रुवारी मंथान तो हे जाता तशी 16th बुधवार जाता असं 18th ऑलरेडी सांगितलं म्हणजे शिक्षाष्टकमाचे वर्ष 1 याची जी मथुरा माता देवकी माताजी त्यांनी कंटिन्यू करता असाची तंतु तुम्ही पार्टिसिपेट करता सकाळ भजकवृंदाच्या तशीची अनेक मोटिवेशनल स्पीच माइंड मॅनेजमेंट आणि होली इंग्लिशांत असते इंग्लिशांत तो मोटिवेशनल स्पीकर जाऊन स्पीच करता असते नेक्स्ट सॅटरडे 19th असं संजे इव्हनिंग 7:30 इंडियन स्टँडर्ड टाइम म्हाका जाता आसा इतले अनाउन्समेंट आसा तशीच आज तुम्ही रसमयी माधवी माताजीना भारी रसवत्त जाऊन आमका भागवताचे भगवद्गीतेचे तशीच हरे कृष्ण महामंत्राचे एक्सप्लेनेशन दिवन आमका सगळ्यांक एक भागवत रसामृत दिला तुमका धन्यवाद भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फे ना भारी चंद कोण सांगितलं असतं अशी जी तुमगेल्या कृष्णा कॉन्शियसनेस जेव्हा आमका आध्यात्मिक विषयारी तुम्ही ज्ञान देऊ का म्हणून तुमगे लागी निमून घेता तशीच शिक्षाष्टकम वाजिलेल्या हेमापई माताजी आणि विद्यापई माताजी सुरवेका वाजिलेलं असतं तांकां हांव भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फे धन्यवाद करता तशीच म्हाका उत्तम एक अवकाश दिलेल्या खातीर श्री मुरलीधर चरण प्रभू चरणदास जी आणि भागवत पुराण कोंकणी टीमाक हांव हृदयपूर्वक धन्यवाद करून आता कसले तुमका क्वेश्चन्स कसले असल्यार क्वेश्चन एंड आन्सर अस म्हणून जाल्यार निमगू येता आमगेले माताजी ते क्वेश्चनाक प्रॉपर आन्सर दिताची कसले डाऊट असल्यार तुम्ही निमगू येता अनम्यूट करून निमगू येता जानतोय गेले येता चॅट बॉक्स चॅट असले चॅट गेले अनम्यूट करून जायनातले अनानुकूल असल्यार कसले क्वेश्चन्स असल्यार ओवर टू रसमयी माधवी माताजी. बहुशकांचे क्वेश्चन ना म्हणून दिसताची कोणाय असल्यार निमगू येता नातल्यार आता मी आयच्या कार्यक्रमाच्या समाप्ती करूक विज्ञापन निमगिताची. हरे कृष्ण. माताजी नरसिंह आरती म्हणून कंप्लीट करू. श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा प्रल्हादेशा जय पद्मा मुख पद्मा भृंगा नमस्ते नरसिंहाय प्रल्हाद लाडरायिणे हिरण्यकशिपूर्वक्षः शिलातंकान खालाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमधिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नाकाम् अद्भुत सिंहां दलिता हिरण्यकशिपु कानुभृङ्गा केशवदलिता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
जय जगदीश हरे। जय महादेव जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। जय अमर हरि जय नर हरि, जय नर हरि जय नर हरि। जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह। जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद, जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्यों नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्यों नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्यों नमाम्यहम्। बोलो हरे श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। नरसिंहदेव भगवान की जय। जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील जय। गुरुदेव की जय। जय। नित्याय सनातन गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव सिन्धुभ्येव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत अनंत कोटि कोटि वैष्णव वैष्णव वृंद की जय। जय।